गोव्यान जी एअर क्वॉलिटी आहा ती बिकट जाल्या म्हणून आनी 162 कितें तरी पावल्या म्हणून. सो कितें म्हणटा तुमी हेजेर? पळय आज सकाळी जेन्ना आमी 7:30 सुमार चॅक केली तेन्ना एअर क्वॉलिटी ऑलमोस्ट 200 कडेन पावली. आमी 10 परत चॅक केली जाल्यार सुमार 169 175 सुमार आसा, वीच इज ऑल्सो व्हेरी क्लोज टू गेटींग नाव हॅझर्डस. ट्रिपल इंजीन सरकार भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा, हांव आतां पणजेचो एअर क्वॉलिटी इंडेक्स तुमकां सांगता हांव. परवरी त्या सायडीन 250-300 बी जाले आसतली. हे पळयत जाल्यार एक आमकां आज गिफ्ट दिला भारतीय जनता पार्टीन, तें म्हणजे की जो प्युअर एअर आसलो, जो फुकट आसलो आमकां, ताजेरूय आज खंय ना खंय तरी पयशे चार्ज जावचे पडटले, कारण आमकां आतां एअर प्युरिफायर बसोवचें पडटलें गोंयकारांक नॉर्मल एअर ब्रीथ करतलो जाल्यार. सो आज CCB तांचे आसा, आज सरकारूय तांचो आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटूय तांचो आसा. जेन्ना दिल्लीन 200चेर पावताली तेन्ना हेच गोंयचेच तांचे पदाधिकारी आहा ते बॉब मारताले, पळय आम आदमी पार्टीन दिल्लीन कितें करून दवरलां म्हणून. आज दिल्ली 1000चेर पावल्या, 600-700 नॉर्मल जाला थंय, आनी गोंयान आज 200 जाले. तेन्ना आज हे भारतीय जनता पार्टीचे जे पदाधिकारी गोंयान आसा आनी IT सेल आसा ते ओगे कित्याक? कारण प्रत्येक गोश्टीचेर आमकां पयशे दिवचे पडटाले. सरकारीची कसल्योय सेवा आसा जाल्यार पयशा शिवाय कामां जायनाशिल्ली. एकूच गोश्ट फुकट आशिल्ली, म्हणजे ती म्हणजे ही हवा जी आमी ब्रीथ करताले, जी फ्रेश एअर आमी ब्रीथ करताले. लायटूय म्हारग केल्या, उदकूय म्हारग केला, फक्त एक सवाय आसली ती म्हणजे फुकट आसली ती म्हणटा ती एअर क्वॉलिटी वीच यू आर ब्रिथींग टुडे. दॅट इज ऑल्सो नॉट फ्री, दॅट इज ऑल्सो नॉट प्युअर. आनी म्हाका दिसता हाजेर उत्तर सरकारान दिवचें पडटलें. पणजेन जरी परिस्थिती आसा, मेर्शेन जरी परिस्थिती आसा, जाल्यार परवरी आनी ताच्या सारकिल्ल्या जाग्यांचेर आज जे हॅझर्डस क्वॉलिटी आज गोंयकार ब्रीथ करता ताका जबाबदार कोण? हाजें उत्तर सरकारान म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी दिवचें पडटलें. आनी इमिजिएटली प्रिकॉशनरी स्टेप्स घेवची पडटली, कारण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय ताका एक वेगळो मंत्री आशिल्लो, तेंय खातें आज आपूण चीफ मिनिस्टरान आपल्या कडेन दवरून घेतलां. कित्याक तूं सगळीं खातीं एकठांय करता हाजें उत्तर म्हजे कडेन ना, पूण तें ताणें ताजें उत्तर ताणें दिवचें पडटलें. आनी ही खातीं एकठांय करूनय जर आज एनवायरमेंटाची आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ताचे कडेन आसतना, एनवायरमेंट खातें ताचे कडेन आसतना जर आज गोंयची परिस्थिती जाल्यार हाका चीफ मिनिस्टर जबाबदार आसा अशें म्हाका दिसपाक लागलें. बट वॉट कूड बी द रिजन फॉर दीस? पयलीं म्हणजे झाडां, ज्या तरेन रॅम्पंट कन्वर्शन ऑफ लँड हॅज हॅपन, ज्या तरेन जी परमिशन्स दिल्या आज, पर्टिक्युलरली आज जर तूं सरावंडींग तालिगांव PDA जी आसा, पणजी PDA डेव्हलपमेंट पळयत, जी तांणी देणगी म्हणून जी हांगाच्या मंत्र्याक दिल्या बाबुशाक, ताणें ज्या तरेन हांगा शेतां भाटां कन्वर्ट केल्या. आतां तूं पळय मरे हांगा तूं असो भोंव, तूं तालिगांव दोनापावल हांगा थंय भोंव आनी पळय शेतां मदीं बिल्डिंगां येता. सो द amount of rampant construction that is going on, amount of trees which are getting cut, the amount of environmental destruction that is happening in Goa, हे सगळें सरकाराची देणगी गोंयकारां खातीर. आनी ताका लागून एअर पोल्युशन वाडटा. ज्या वेळार झाडां आशिल्लीं त्या वेळार ऑक्सिजन क्लीन तितलें मेळटालें आमकां. आज जर झाडांच कापपाक लागले जाल्यार क्लीन एनवायरमेंट मेळटलें खंयच्यान? तातूंत सरावंडींग सगळे कडेन कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी, त्यामुळे क्लीन एअर उरतली खंयची? वी आर नॉट इवन इन द पीक ट्युरिस्ट सिजन, आनी तरी सुद्दां हे परिस्थिती जाल्यार इमॅजीन कर, जेन्ना गाडयो वाडटल्यो, जेन्ना कार्बन मोनॉक्सायड वाडटलें, त्या वेळार कितें जातलें आसतलें? आज तूं पणजेच्यान म्हापशा वता आसतना ज्या तरेन एक स्कुटरवालो कसो पणजे येता तो कळना म्हाका, की त्या धुळींतल्यान तो येता पणजे येता म्हणसर प्रॉबेबली तो आपल्याकूच पळयता जाल्यार विसरता आसतलो वळखपाक, की हांवूच रे हो काय म्हणून काय म्हजें भूत बी आयला काय म्हणून तांबडे धवे जाल्ले आसा ते. ही परिस्थिती आसा, सरकारान हें करून दवरला. वायल इवन कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉर डेव्हलपमेंट इज गोईंग ऑन, देर आर गायडलायन्स. तुजे रोड सारके करपाक जाय, त्या तरेन सर्वीस रोड करपाक जाय. हें सगळें कित्याक जायना? कारण कोण ना खंय तरी कमिशन खाता, पयशे खाता. हाका लागून ही परिस्थिती गोंयचेर आज येवन पडल्या. पयर आमी पळयल्या मोरजे भागांत सेम परिस्थिती आशिल्ली. So what is the range of the normal? Normal range should be less than 80. 65-80 म्हणजे as far as I know, I think I will tell you exactly the normal कितली आसपाक जाय ती. म्हज्या कोतान up to 50 is good, 100 पर्यंत मॉडरेट, 150 पर्यंत पुअर, आनी आयज गोंयान आसा ती अनहेल्दी. फ्रॉम देर इट वील गो टू सिवियर एंड हॅझार्डस. नाव इफ यू चॅक परवरी, इट वील बी शुअरली सिवियर टू हॅझार्डस. ज्या तरेन तूं आज चॅक कर, आयच्या दिसा चॅक करत जाल्यार.